मंत्री कपड्यांक रेबो लावन शेतांनी देंवतात, पूण तांणी शेतां चित्रांत लेगीत सारकी पळयल्ली आसनात. उठसूट शेतां आनी सबसिडी असो गजर करपी मंत्र्यांची शेतकारांनी बरी धुलाय केल्या. शेतांचो इबाड करचे बदला ती शेतकारा कडेनच दियात, चिंचोणेचे शेतकार मागतात. दुर्गा चिंचणी वाठारात शेतांनी खारें उदक घुसला. 4 हेक्टर जमीन नापीक जाल्या. एके वाटेन कृषी खाते शेतां करात अश्यो आड्डी मारतात, पूण सरकाराच्या ताब्यात आशिल्ली जमीन पडींग सोडटात. 2 वर्सां जाली सरकारान ही शेतां नांगरपाक घेतिल्ली, पूण जेन्ना खारें उदक आडोवपाक बांद घालपाचो प्रस्न येयलो तेन्ना मात कृषी खात्यान हात वयर केले. पळयात चिंचणीची अवतिकाय. फाटले दिसा पळयले आसतले जेन्ना एक कोणी जावं जो सिद्धेश भगत आसा हो शेतां देंवल्लो, तेणे चॅलेंज केली तेन्ना मिनिस्टर जे कोण आसा हे शेतां देंवले. हे फक्त अशें करून चॅलेंज दीत तेन्ना देंवतात. तांकां शेताचो मोग आसा हेचेर कितें सांगूंक? ते शेताचे मोग ना रे तांकां आहा कितें दाखोवपाक जाय, सोशल मिडियाक दाखोवपाक जाय आमी शेतकार. त्या शेतान देंवला आसा आमचो राहून कहून ते बी आतां रॅप टी शर्टा लायलो आनी देंवले. आतां आमी चिंचोण्याच एग्रीकल्चर फार्मा हांवें बिहायंड द सिन्स हांवें काम केलां एग्रीकल्चर शिशिनी एग्रीकल्चर क्लबा बारा. तांकां सगळो हाटल्यान लॉजिस्टिकली हांवें हेल्प केलें तांकां, कित्याक आमकां शेत रोयचें. आनी थिंगा तुमी चोयलां आसतलें दिगा बांदाक शेत रोयलां, आतां दुसरे कडेन ऑपोजीट सायडीन रोयतात. सो पीपल आर इंटरेस्टेड इन कल्टिवेटिंग. हांव मागता सरकार तुमकोडे जायना आमको दे, आम कोताय. वी लोकल्स विल डू इट, गिव इट ऑन लीज टू अस. आमकां फ्री नाका, आमी उठपान कोण दाखयताय. आनी आमचे भुरगे आहा रेडी आहा हू आर वर्किंग हियर, दे आर रेडी टू वर्क विथ मी. आमचो जेन्ना चीफ मिनिस्टर उलयता न्हू संपूर्ण गोंय हो शब्द मरे आयकोन बरो दिसता. तेगेलो आयकोन बरो दिसता शब्द, पूण एक्चुअली संपूर्ण गोंय पळय केन्ना वेन यू प्रिचींग समथींग यू हॅव टू प्रॅक्टीस. आतां आमचो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोकांक नॅचरल फार्मिंग कर म्हणटा. पयर एक कोर्स जालो नवील बाबान केलो आमच्या डायरेक्टरान, पण एक्चुअली ते कोण ना. आतां हिंग चोयलें जाल्यार रे फाटल्या 3 वर्सांक एक मायेकार म्हणून ऑफिसर आसलो, ताणें हें स्टार्ट केल्लें शेत रोवपाचें. हिंगा फाटल्या सुमार 4 हेक्टर शेत रोयलें तेगे 3 वर्सां. आनी हे वर्सा तेमी फकत 3000 स्क्वेअर मिटर रोयला. आनी तेंचो हांव गेलो डिपार्टमेंट वचून हांवें क्वेश्चन केलें कित्याक कोत्ता तुमी म्हळ्यार. ते म्हणटा एक लेबर ना तेंकडे, दुसऱ्या म्हळ्यार गोरवां येता म्हणटा, तिसऱ्या म्हणटा हें सॅलिनिटी म्हणटरी हांव कितें म्हणटा तेका आतां सांगलें ते मातशें जाणट्यांनी. पयलीं सद्या लेबर म्हळ्यार लेबर खूब आहा. MTS ते रिक्रूट केलो जाल्यार ते ऑफिसांनी बसून आहा. हिंगा ते ग्राउंडार काम करपा सुद्दां ऑफिसांक काम करना, ऑफिसांत बसून आहा. तांकां पयलीं सद्या हिंगा हाडपाचें. तुमी रिक्रूट टॅक्स केल्या ते खातीर लेबर हिंगा 4 जाण फकत काम करता. 4 जाणांनी 4 हेक्टर शेत रोवपा जाता जायना न्हू. दुसरें म्हणल्यार तांचे इंजिनियर येता आनी सर्वे करता, ना जाल्यार लोकल इनपुट्स घेवपा रेडी ना. हिंगा 3 मेन स्लूस गेट आहाय, तांकां फकत दिसपे जातलो 20 ते 30 हजार. हे वर्सा 20 ते 30 हजार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन ना मोडपाक त्यो स्लूस गेट बांदपाक. आनी हे शेत आमी जायत पीक कोताले हेजे. आनी आमगेले भायल्यान बांद आहाय ते खाऱ्या उदक म्हूण ते पयलीं बांदताले. बांदून कोण आमी शेत रोयताले आनी शेत तातूंत बरें जातालें. आनी मागीर कितें केलें लोक रोयना म्हूण काडलें आनी गव्हर्मेंटाक दिलें. गव्हर्मेंट शेत रोयता पूण ते बांद बांदना. बांद बांदनासतना कशें जातालें ते खाऱ्या उदक भितर येता आनी तातूंत तेंगे पिड्यार जाता. देखून हें आतां हे भाशेन जालां. आनी ते आमी सोड म्हणटाय, सोड म्हणून आमी तेंच्यांनी सोडूंक जायना. ते कशे भाशेन तें रोयच्या जाय शेत. आतां कमी रोयलें तेणी शेत आनी आतां थोडेशें रोयलां आनी तेवूय मागीर मुखार तेवूय रोयना. हें कितें म्हूण सांगूं. जाणट्याचे केन्नाय आयकचे खंय, कित्याक तर तांचे गाठीक अणभव आसता. म्हण जाणट्यांक विचारून पावलां उबारल्यार ही शेतां वाटो येतात, शेतकार सांगतात. तुमच्या रोवपाक जायना म्हणून सरकाराक दिल्ली, तर सरकारान कितें केली ह्या शेताची? आतां ही शेतां आपण आमगे लोक रोयना म्हूण तेमी आपणान घेयली आनी आपण रोयत म्हणून लागले. आनी 2 वर्सां हें बरें करून रोयलें. आनी आतां म्हणटाय हें कोना ते हार येता हे शेतां तें उदक पयलीं बांदूंक जाय. खंयचे हार येता तें बांदिल्लें जाल्यार तें सगळें बरें जातलें. आनी सगळे कोण आमगे मनीस आहाय तांकां इंचान तें करूंक जाय. ऑफिसां आहाय तांकां इंचान हें कोताय तें कितें करून जातलें. तें हिंगा माहीत कांय ना. ओके, हे ऑफिसां बसून करतात, जाग्यार येवन करपाक जाय, पळोवपाक जाय, चोवपाक जाय, आनी लोकांक विचारपाक जाय. तेंगेले ऑफिसां आहाय तेंगे बुकांचे आहा ते हिंग ना. हिंग आमकां हिस्ट्री जाणें
किती म्हण वय कित म्हूण तें आनी तेजे तें चोवन तुम तें करपा जाय तेंगेले हेपा मनीस जायत हालतूर काम कोताय पूण मेहनत सारको कोना तेसो जाता आनी मेहनत केली जाल्यार हें शेत आमी माय पाय आमगे रोवन आम पोट जेन आम आसलोले ह्या गांवांत आनी तेंगे कांय ना तेसो मेहनत हे होकोत येताय वयताय वच कोताय आनी हें कोताय जालें इतलें हेजे एश कोन्न जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर, निखिल जल्मी.